डेलिगेशन घेऊन गव्हर्नरा म्हऱ्यांत गेल्ली. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलेंच की काल म्हणजे दिसाक कितें जालें तें. एक व्हिडिओ जो सुलेमान सिद्दीकी हाणें धाडलो आनी जो सगळ्यां कडेन पावला. तातूंत एक ताणें एलिगेशन केलां की आपल्याक अंडर द गन पॉइंट आनी अंडर कोअर्शन आपल्याक विजय सरदेसाय हाजेर सुद्दां ताका सुद्दां डिफेम करपाचो एक प्रयत्न जाला म्हणून आनी तो व्हिडिओ करपाक लायला म्हणून. आता हे जेन्ना दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस एलिगेशन. जेन्ना तो कस्टडींत आसता आनी जेन्ना कस्टडींतल्यान तो विथ द ऑथॉरिटी तो जेन्ना पळय व्हिडिओ आमकां धाडटा आनी कितें पब्लिकाक धाडटा आनी मिडियाक धाडटा तेन्ना हार्डकोर क्रिमिनलाक वापरून एक जो पळय आमचो वोकल MLA आसा जो सदांच गव्हर्नमेंटाचे अगेन्स्ट उलयता आनी सगळीं तांची स्कॅमां वयर काडटा ताका डिफेम करपाक ताचो आवाज बंद करपा खातीर अशे तरेचो प्रयत्न गव्हर्नमेंट करता आनी ते सुद्दां एक हार्डकोर क्रिमिनल वापरून. आज पर्यंत गोंयांत अशी गजाल केन्नाच जावना म्हणजे आमी आयकूंकच ना असली गजाल आनी ती गोष्ट आज जाता हांगा. आनी दिस इज हाजे लॉ आनी ऑर्डर ह्या ऑथॉरिटीक वापरून हे करतात आनी ह्या खातीर आमी हे आमचे मेमोरंडम घेवन गव्हर्नरा म्हऱ्यांत गेल्ली आनी गव्हर्नरांनी आमकां हेच सांगलें की ही जर गजाल खरी आसा तसल्यार इट इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस मॅटर म्हणून. आनी आपूण हे मुखार हे तुमचो जो पळय मेमोरंडम आसा तो आमी गव्हर्नमेंटाक आपूण धाडटलो. मॅडम पण काल त्या सिद्दीकाने जोशुआचे बी नाव घेतला न्ही. रुलिंग MLA ऑल्सो ही हॅज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन रुलिंग MLA. पळय ताणें ज्या MLAची नांवां घेतल्यात तांकां जर दिसता की तांचेर जर चुकीचें एलिगेशन जालां तसल्यार त्या MLAन येवन मुखार उलोवपाक जाय. ताणें ते हायर ऑथॉरिटीक दिवपाक जाय जशें आमी मेमोरंडम घेवन गेल्यात. आमच्या MLAक आनी आमच्या पार्टीक हे खूब खटकलां कित्याक विजय सरदेसायचो ह्या मनशा कडेन खंयच्याच तरेन संबंद ना. केन्नाय तो मेळोवंकय ना उलोवंकय ना. तो ताका कसो दिसता हेंय सुद्दां खबर नाशिल्लें. सो ज्याचेर पळय एलिगेशन जालां आनी जाका पळय दिसता की हें फटींग एलिगेशन म्हणून इट इज एन एलिगेशन तसलें ताणें ही शूड इन्क्वायर अँड ही शूड वॉइस अप. इन अ डेमोक्रेसी दॅट डज नॉट टेक अवे माय रायट टू कंप्लेन. आमचे सदांच आमचो प्रयत्न हो उरतलो की जर गव्हर्नमेंटान कितें चुकीचें केलां तसल्यार ते मुखार हाडपाचें पब्लिकाक दाखोवन दिवपाचें की अशें चलता म्हणून. मुखावेलो जो पळय प्रोसिजर आसता न्ही तो गव्हर्नमेंटाक ताजो प्रोसिजर फॉलो करनी. आमकां जाय तें वेदर वी हॅव टू टेक अ लिगल एक्शन नो लिगल एक्शन दॅट वी वील डिसायड.